नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। केंद्रीय गृह मंत्रालया आड दिल्ली आम आदमी सरकारान आंदोलन घेतले फाटी। ठोस आश्वासन नासतना केजरीवालाचो निर्णय, गोयच्या आपाचो आंदोलनाक तेंको। भाजपाच्या आमदारांमदी दिल्ली पेटले म्हणटा ती खबर मिडियाचे कर्म। विरोधकांचे कारस्थान, मुख्यमंत्र्याचो आर्ग्युमेंट, मिडिया राजकारण्याक जोखले एकेच तागडेत। लुझोफोनिया गेम्साचे ड्युटेर आशिल्ल्या ड्रायव्हरांक 16 जानेराची रात आणि 17ची सकाळ काडची पडली पोटाक अन्न नासतना। जेवण आणि नाश्ता भेळशेल्लो, एफडीएन दिलो रिपोर्ट। शेतां भाटां काबार करपी रानवटी जनावरांचेर उपाय काडपाक जमाना जाल्यार आमचे पद्दतीन उपाय करतले। नानोडेचे शेतकारांची रानां खात्याक शिटकावणी। फाशी दिल्ले कैद्यांचे दया अर्ज वर्साची वर्सां कुसयता म्हणून सुप्रीम कोर्टाची सरकाराचेर बडी। 15 जाणांची फाशी केली रद्द, दिली जन्मठेप। आणि लुझोफोनिया गेम्सात गोंय भारत पंगडाक व्हॉलीबॉलांतय भांगरा पदकां। मोजांबीक आणि माकाव पंगडाक कांयच न्हय कशें पील करून मारले। गोंयान जोडली आतां मेरेन 4 भांगरा पदकां। खबरो विस्तारान। केंद्रीय गृह मंत्रालया आड दिल्ली आम आदमी सरकारान सुरू केल्ले आंदोलन मंगळारा सांजे फाटी घेतले। एकूय ठोस आश्वासन नासतना केजरीवालान हो निर्णय घेतलो। संघर्ष चालूच उरतलो अशी गर्जना करून ताणें धरण्याक उठलायले। आपाच्या ह्या धरण्याचेर सगळ्या थरांतल्यान टिका जावपाक लागिल्ली। गोंयच्या आपान दिल्लीच्या आंदोलनाक तेंको दिला। वाल्मिकी सयत रेमो तेंको दिता। दिल्लीच्या पुलिसांक दिल्ली सरकाराच्या अधिकारा खाला हाडचे, दिल्लीक पुराय राज्याचो दर्जो दिवचो म्हूण दिल्ली आपाचे सरकारान 2 दीस धरणे धरले। आम आदमीच्या दिल्लीच्या धरण्याचेर आणि थंय उप्राशिल्ल्या परिस्थितीचेर आपाच्या गोंय फाट्यान पणजे कार्यालयांत मंगळारा ताकतिकेन बसका घेतली। केंद्र सरकारान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न सोडोवंक केजरीवाला मुखार आनी खंयचोच मार्ग दवरूंक नाशिल्ल्यान ताका रस्त्यार देवचें पडलें अशें गोंयचो फुडारी वाल्मिकी नायक म्हणटा। प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट इनएक्शन एंड करप्शन इज a fundamental right granted to every citizen of this country by our constitution, and just because somebody is a chief minister, that right is not taken away from them. The chief minister of Delhi could pursue the declining law and order situation in Delhi right now without doing a dharna. I think he would have done that first, but all those methods were exhausted. Aam Aadmi Party Goa wholeheartedly supports this andolan. रेमो म्हणटा, लोकां खातीर मुख्यमंत्र्यान रस्त्यार देवप ही अभिमानाची गजाल। गोंयचे कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न सोडोवंक मुख्यमंत्री पर्रीकारान रस्त्याक देवंक जाय आशिल्लो। He is doing what nobody else has done, Baba. How would the Goa government like if the Goa police was not answerable to the Goa government? Next to my house there's a club called Teso. They start to play music at 10 o'clock at night. If I call up number 100, here the police, do you think that they take action? They don't take action. I tried to call Parrikar. Parrikar doesn't answer my call. The Parrikar should have been on the roads, making a dharna to get the Goa police to go and stop them. Instead of that, we are laughing at Kejriwal. Kejriwal is the first Indian politician who's trying to force the police to protect the people and to work for the people. And I'm proud of that. आपाचो फुडारी दोतोर ऑस्कर रिबेलो मात ह्या गजालीचेर उलोवंक तयार ना। दिल्लीचे गृहमंत्र्याचो आदेश पुलीस मानिनात। पुलीस दिल्ली सरकाराचे अधिकारा खाला हाडचे म्हूण आपान धरणे धरिल्ले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरून ताचे सगळे मंत्री, आमदार, कचेऱ्यो आनी मंत्रालय सोडून रस्त्यावयल्यान कारभार चलयताले। सगळी मेट्रो रेल्वे ब्लॉक जाल्ल्यो। केजरीवालान 10 दीस रस्त्यावयल्यान कारभार चलोवपाची तयारी केल्ली, पूण चेंपण आयिल्ल्यान निमणे SHO केंद्रीय गृह मंत्रालयात लिवेर धाडून केजरीवालाक धरणे फाटी घेवंक लायले। मात बाकीच्यो मागण्यो तश्यो आसात। अभी एक अपील जारी की है। LG महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है।
प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार ओमकार फळारी आणि चेतन गांवस. भाजपाच्या आमदारांमदी दिल्ली गोवा निवासात पेटले काय ना ताचो CCTV वेलो पुरावो अजून मेळचोच आसा. हे सगळे मिडियाचे कारस्थान अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या मिडियाच्या नांवान शंख ठोकपाक सुरवात केल्या. कांय दिसाळीं आनी मिडियांनी खंय स्वार्थ साधपी लोक आसात म्हूण सरकारा आड असल्यो बातम्यो पातळयता असोय मुख्यमंत्र्याचो आर्ग्युमेंट. सुभाष फळदेसाय तेंच उलयता. तो मिडिया आनी ऑपोजिशनाक एका तागडेंत जोखून मेकळो. दोगा भितरल्या झगडीचेर पेपरांनी येदो व्हडलो बातमी टायम कित्याक बरबाद करूंक जाय, तांकां बरी कामां दाखोवपाक येना काय कितें, हांव स्पश्ट प्रश्न विचारता. कारण तातूंत भितर वेस्टेड इंट्रस्ट आसा. दिल्ली गोवा निवासांत जें कितें घडलें तें थंयच्या CCTV कॅमेऱ्यांनी आसा. ही फुटेज अजून जाहीर जाल्ली ना. मात मुख्यमंत्री पर्रीकार ते पयलींच सगळी केस पोंक म्हूण सांगून मिडियाक उजरावन मेकळो. सुभाष फळदेसाय आनी किरण कानोळकारा मदीं खंय कांयच जाल्लें ना. सगळें चित्र ऑपोजिशनाक घेवन मिडियान रंगयलां. गोंयचेच न्हय, दिल्लींतल्या मिडिया मेरेन पावलो. NDTV खंय काँग्रेस चलयता. हे सरकार येतकच हे अनेक वेस्टेड इंट्रस्टाक चिमटो बसलो. पयलींचे सरकार कांयच काम करनासतना पेपरान बरी मायलेज येताली. म्हाका अनेकदां अजाप दिसतालें. हांव नॉर्मली मिडियाचेर तसो टिका करना. हे दिल्लीच्या चॅनलान हो प्रश्न विचारूंक जाय, बाबा तुमकां बेनिफीट खंयच्यान जाता? तुमकां इतलो सगळो दिसभर एक चॅनल असो दिसभर कार्यक्रम दाखयताले. म्हाका खबर आहा तांकां सगळो पयसो काँग्रेसी कडच्यान येता. NDTV हांव नांवूच घेवन सांगता हाजें. जगभर सगळ्यांक खबर आहा काँग्रेसचे चॅनल म्हणून. नाजाल्यार ही चॅनलां चलूंकच शकना. फायनान्शियली नन ऑफ द चॅनल्स आर वायेबल. सुभाष फळदेसाय हीच उतरां उलयता. मिडिया खंय तांकां जाय त्यो खबरो पातळयता. ते खंय विकल्यात. मिडिया आनी ऑपोजिशन दोगांकूय तो बरोबर जोखता. मिडिया सामकें फोकसिंग जाल्ले कारणान खूबच सवाय जाल्ली आसा. आमी पळयतात की काल हांव जेन्ना दिल्लीक आशिल्लो तेन्ना हांगा रुमर्स येवपाक लागले की दिल्लीक आमदारां भितर झगडी जाली. दोग-तीग जाण खुबशे लोक आसात हे. एक तो ट्रोजन डिमेलो म्हणून आसा, एकटो कोण तो एलेक्स रेजिनाल्ड म्हणून आसा, एकटो जितेंद्र देशप्रभू म्हणून आसा. हांची सगळ्यांची पोटाक चरबी आसा ती खबर आशिल्ली म्हाका. पोटां येदी व्हडली आसात. ती चरबी इल्ली इल्ली तांची आतां मेनवाक वचपाक लागला. आनी मेनवाक वतकच ती गोंयांत घातक आसा हे लोकांनी हें करपाक जाय. म्हणजे दोपराकय हें जाल्लें आसा आनी पांयाचे बोटय एक हें जाल्लें आसा. सगळ्यो बाटल्यो ह्यो 3 कडेन कोण मारला बाटल्यो पसून मारले तर जाय. आयजय आसा म्हजे कडेन जखमो आसात. ह्यो प्रेसाक हांवें ओपन करून दाखयल्यो पूण ते प्रिंट करपाची तांची मनस्थिती ना, कारण ते कोणाक तरी विकले गेल्ले. केपेंच्या सरकारी कॉलेजीक 25 वर्सां जालीं. थंय नवी बिल्डींग बांदतात. कुशावती न्हंयचेरूय नवो पूल बांदता. ह्या सुवाळ्यांनी मुख्यमंत्री आनी फळदेसाय दोगांनी ही उतरां काडलीं. थियेचो आमदार किरण कानोळकारय नेमको केपेंच्या सुवाळ्याक पाविल्ल्यान चित्र आनीक स्पश्ट जालें. खरें खोटें कितें तें दिल्लींतल्या गोवा निवासांतल्या CCTV कॅमेऱ्यांक खबर. ती फुटेज खंय मुख्यमंत्र्यान मागयल्या. ते पयलींच मिडियाक दोशी थारायले ही वेगळी गजाल. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक. लुझोफोनिया गेम्साचे ड्युटेर आशिल्ल्या ड्रायव्हराक 16 जानेराची रात आनी 17ची सकाळ पोटाक अन्न नासतना काडची पडली. दिल्लें जेवण आनी नाश्ता बेळशेल्ले म्हणपाचें FDAचे रिपोर्टा वयल्यान स्पश्ट जालां. ड्रायव्हरांचो वेळ बरो म्हूण ते तांणी खाल्लें ना. मात अन्न नाशिल्ल्यान दुसरे दिसा दनपार उसरां मेरेन उपाशी उरले. FDAन सॅम्पलां घेतिल्लीं. मंगळारा रिपोर्ट आयलो तो पॉझिटिव्ह. 16 आनी 17 तारखेक लुझोफोनिया गेम्साचे ड्युटेर आशिल्ले ड्रायव्हरांक कॅटररान हाडिल्ले ते जेवण आनी नाश्तो बेळशिल्लो म्हणपाचें स्पश्ट जालां. जेवणाचो दुबाव आयिल्ल्यान ड्रायव्हरांनी ते खाल्ले ना म्हूण दुयेंती कोणूच नाशिल्लो. तांचो वेळ बरो. मात ही गजाल तांणी FDA मेरेन पावयल्ल्यान FDAन 16 तारखेचे रातचे जेवण आनी 17 तारखेर सकाळीं हाडिल्ले नाश्त्याची सॅम्पलां व्हेली. हे सॅम्पलांचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला. जेवण आनी नाश्तो दोनूय पाड जाल्लो. जेवण दिवपी कॅटरर कलांगूटचो. ह्या सगळ्या बोवाळांत 17 तारखेर ते ड्रायव्हरांच्या ताळ्यार कॅटरराचे जेवण सांजे 3 पडले. 2 वरां उसरा. रात को भी ऐसा ही था. रात को भी नहीं खाना खाया. 2 दिन से दो दिन से कल से 15 दिन ऐसे खाने पड़ेगी. पूरा फंसा है. अच्छा रहने के लिए खाने के लिए क्या गया, ये खाने का है क्या? ड्राइवर इधर सोने का नहीं, टॉयलेट का नहीं, कुछ भी इधर ये सुविधा नहीं है. दोपहर से खाना नहीं खाया. ओपन में टॉयलेट के लिए जाते हैं. हमको बताया गया कि सर्विस करो, हम आपको देंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम सर्विस दे रहे हैं. चेतन गवस, प्रुडंटा खातीर. फाशी दिल्ले कैद्यांचे दया अर्ज वर्साची वर्सां तशे दवरता म्हूण केंद्र सरकाराचेर सुप्रीम कोर्टाची बडी पडल्या. सुप्रीम कोर्टान विरप्पानाचे 4 साथीदार धरून 15 जाणांची फाशी रद्द केल्या. तांकां जल्मटेप दिल्या. फाशी दिल्ले कैद्याक वर्साची वर्सां कादयेत कुसप म्हळ्यार ताचेर अत्याचार. ही गजाल मनीस हक्काचे आड
फाशी फरमायल्ल्याक फाशीच दिवंक जाय अशें कोर्टान म्हळां. दया अर्जाचेर निकाल दिवंक हिस्पा भायर कळाव लायल्यार फाशी रद्द थारूं येता अशें कोर्टान स्पश्ट केलें. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.